राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण 25 ऑक्टोबराक जाव येता खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। सद्याक 25 ऑक्टोबर ही तारीख पीएमओ ऑफिसाक कळीत केल्या। तांचे कडल्यान तारीख निश्चित जाले उपरांत उक्तावण कार्यावळीचे नियोजन करतले अशें तांचे म्हणणे। 25 ऑक्टोबर अशें आमी नॉर्मली आमी पीएमओ ऑफिसाक कळयल्लें आसा। 24 ऑक्टोबराक हो दसरो आसा, दुसरे दीस आमी किक ऑफ करता आनी आमी टेंडर फ्लोट करता। आमचे कडेन ब्रँड आसलो, आमी फाटलो जो थोडोसो आमी एनालिसीस करून घेतलो। सगळ्योच काही गोष्टी डिटेल हांव तुमचे कडेन कांय उलोवपाक शकना, बट ओवरसीज म्हणिल्लें आसा। एन नंबर ऑफ कंट्रीज एज गोइंग टू प्रोड्यूस दीस मॅन्युफॅक्चरींग दीस इक्विपमेंट। ते जितलो आमकां लो कोट येता, जो पण आमी घालता ताजे कडल्यान ते हाडटले। दॅट इज देयर पॅरेग्राफ। सो दॅट इज द बॅकबोन ऑफ द हे कितें म्हणटा तेका नॅशनल गेम्स आनी गेम्स मॅनेजमेंट सिस्टम। हे दोन एरिया ज्यो आसा पळय त्यो खूब म्हत्वाचे आसा। थंय कॉम्प्रमायज म्हणटा तें कांय ना, कारण ते टायम मॅनेजमेंटात हें खूब म्हत्वाचें आसा। मात सुद्दां टायम जर फिसकटलो जाल्यार म्हाका एटलिस्ट जो प्रिपेर करून जो आयिल्लो आशिल्लो ही वूड हॅव मिस द गेम्स ऑर द कॉम्पिटिशन। ह्यो अश्यो कांय गोश्टी आसा, म्हणजे तें कॉर्डिनेशन जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी म्हणूनच ताजेर आमचो चड फोकस आसा। म्हणजे खंयच्याच तरेच्यो काही गोश्टी एथलेट्सांक त्रास जावपाक जायना किंवा ऑफिशियल्स जे आसा तांकां त्रास जावपाक जायना, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो। बट नॅशनल गेम्साचें काम विशयी जे आमी आतां उलयतात, that will going to get full stop once the national games has got over. Accommodation, it depends upon the class of hotels which has already been recognized by the IOA's rules and regulations. तांचे थोडेशे गायडलायन्स आसा, त्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी तांकां एकोमोडेशन प्रोवायड करपाचें दितले। एक्झॅक्टली आमी तशें दितले अशातले हांव तुमकां कांय सांगना, कारण इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉटेल्स, क्लास ऑफ हॉटेल्स।